गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर सुरवेक हेडलायन्स. नॅशनल अकॅडमीच्या सर्वेत राज्याचे उणे जाल्ले शिक्षणीक कामगिरीचेर बोट. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा हाका हेडमास्टर असोसिएशन जबाबदार. शिक्षक विद्यार्थी आणि पालकांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण घेवचे गंभीरतायेन. शिक्षण मंत्र्याचो उलो. सरकारी शाळा विलीन करपाचो भाजपा सरकाराचो निर्णय घातकी. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांचेर जावं येता मानसीक परिणाम. गोवा फॉरवर्डान उक्तायला भंय. म्हणटा गोंयचे शिक्षण खाते 2019 सावन पॅरलायज्ड. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नॅशनल अकॅडमीक सर्वेत राज्याचे कामगिरी विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोवा हेडमास्टर असोसिएशनाचेर प्रश्नचिन्ह उबें केलां. शाळा आनी शिक्षकांक गरजेची सगळी मुळावी बांदावळ आनी सुविधा दिवन लेगीत गणित विज्ञान सारक्या विशयांनी गोंयचे विद्यार्थी राष्ट्रीय सरासरी सकयल कित्याक? सावंताचो प्रस्न. गोवा हेडमास्टर असोसिएशनान पणजे घडोवन हाडिल्ले शाळे खातीर राज्य पांवड्यावेले परिशदे वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. तांणी NAS परिशदे खातीर मुख्याध्यापकांचे प्रेझेंट ग्रील केले आनी तातूंतल्यान गोंयची कांय मळां वयली उणी जायत वचपी स्थिती उक्ती जाली. लोक शाळांचेर टिका करिनात. गोंय सर्वेक्षण क्रमवारीत कमी आशिल्ल्यान गोंय सरकाराचेर टिका करतात असो आरोप मुख्यमंत्र्यान केला. We are less than average, national average in maths and science. We are much better in English, in language, but we are less in maths, science. टीका कोणाचेर जाली? टीका कोणाचेर जाली? कोणाचेर जाली? सांगा. टीका कोणाचेर जाली? सरकाराचेर जाली, म्हजेर जाली. एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून म्हजेर जाली. हांव शिकोवंक वयता भुरग्यांक, हांव स्कुलांनी वयता भुरग्यांच्या, हांव भुरग्यांचो स्टडी घेता. कोण शिकयता? यू कंपॅरिजन विथ द अदर स्टेट एंड आवर स्टेट्स. कितें कमी आसा? वॉट इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आसा, सॅलरी कमी आसा, आमी कितें दिवपाक कमी केलां? एवरीथींग वी हॅड गिवन. मागीर कित्याक लेस दॅन एवरेज? म्हाका केन्ना केन्ना प्रश्न पडटा, म्हाका केन्ना केन्ना चिंता आसता आमच्या भुरग्यांची. नव्या शिक्षणीक धोरणात कुशळटायेचेर चड भर दिला. ताचो परिणाम म्हण दरेकाक शिक्षक विद्यार्थी आनी पालक हांणी गंभीरतायेन घेवचें. नव्या शिक्षण धोरणा खाला गरजेच्यो सगळ्यो सुविधा सरकार दितले अशें सावंतान सांगलें. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू एड्युकेशन पॉलिसी हाच्या डिस्कशना खातीर आमी सगळे जाण जेन्ना हांगा आसा, जो पर्यंत कन्सेप्ट क्लियर जावचो ना, हांवें म्हाज्या डिपार्टमेंटाक सांगलां. हांव म्हाज्या डिपार्टमेंटा कडेन सिन्स फ्रॉम द एड्युकेशन पॉलिसी हॅड स्टार्टेड. From the day when I am continuously monitoring. I am only the Chief Minister and Education Minister who attended the workshop in the Gujarat taken by our Honorable Minister Dharmendra Pradhan ji. We are very much serious about the education policy. Education policy serious घेवपा खातीर headmasters, the teachers, students, especially the parents, then students, and then government. Government will facilitate whatever the required. जो कितें गजाली जाय, आनी इट इज नॉट दॅट आमी म्हटलें की वांगडाच इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें रेडी केलें, वांगडाच हें जाय. इट इज नॉट पॉसिबल. बट न्यू जेन्ना एड्युकेशन पॉलिसी 1986 जाली, ती इम्प्लिमेंट करतना जर तुमी काडून पळयलें आसत, इट टेक्स द मोर दॅन 10 years टू इम्प्लिमेंट दॅट पॉलिसी एट दॅट टायम. फॉर दीस पॉलिसी एटलिस्ट आमकां अंडरस्टँड जावपा खातीर many of the people have understand that policy, actual what the policy is. ती policy understand आमकां within short span of time आमी ती करपाक शकले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. रायट टू एज्युकेशन एक्ट दरेका भुरग्याक शिकपाचो अधिकार दिता. पूण भाजपा सरकाराक शाळा सांबाळप जमलें ना. देखून सरकारी शाळा विलीन करपाचो घातकी निर्णय घेतला. अशें केल्यार गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांचेर मानसीक परिणाम जावं येता असो भंय गोवा फॉरवर्डान उक्तायला.
गोंयचें शिक्षण खातें 2019 सावन पॅरलायज जाला अशें गोवा फॉरवर्डाचें म्हणणें. गोंयांतल्यो एक शिक्षक शाळा एक्कय विद्यार्थी नाशिल्ल्या तशेंच 10 परस कमी विद्यार्थी आशिल्ल्यो सरकारी मुळाव्यो शाळा लागसारच्या शाळांनी विलीन करतले. सरकारान तसो निर्णय घेतला. पूण सरकाराच्या ह्या निर्णयाक सगळ्या स्तरा वयल्यान विरोध जावपाक लागला. की जे तरेन गोंयभरच्यान पालक उठल्यात काल आनी आज पेपरांचेर आयला सगळ्याक, हातून एक स्पश्ट जाता की एज्युकेशन डिपार्टमेंटान पीटीए किंवा स्टेक होल्डर्स जे आसात हांकां कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेतले ना. आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो कारभार कशे तरेन जाला आनी चलता ह्या विधानसभेन आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसायान डिमांड्सा वेळार उक्ताडार हाडिल्ले. आनी जे इश्यूज ताणें रेज केल्ले डिमांड्सा वेळार ते सीएजीचे रिपोर्ट जे टेबल जाला 19-20 हातून क्लियर कट एक्सपोज केल्ले आसात. आनी 19-20 एज्युकेशन डिपार्टमेंट इज टोटली पॅरलायज. म्हणजे भुरग्याक अधिकार दिता, फाल्यां म्हळ्यार एक भुरगो सुद्दां जर आसत स्कुलान जाल्यार ते गव्हर्नमेंट स्कूल चलपाक जाय. रायट टू एज्युकेशन एक्ट पावर दिता. एज्युकेशन डायरेक्टरान हाजो सगळो नियाळ घेतिल्लो काय हे दिवच्या पयलीं हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. सर्व शिक्षा अभियाना सारकिल्ले संकल्पनेच्योय ह्या सरकारान भोयो भोयो करून सोडल्यात. अत्योदय तत्वाचेर सरकार चलता म्हणटात, पूण प्रत्यक्षांत समाजांतल्या निमण्या घटकांतल्या भुरग्यांक शिक्षणीक हक्क मेळोवन दिवपाक हें सरकार अपेशी थारलां. एडेड स्कुलांत हेर भुरग्यांक मर्ज केल्यार भुरग्यांचेर मानसीक परिणामय जावं येतात. गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष दुर्गादास कामतीन भंय उक्तायला. द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियानाचो हे आशिल्लो की प्रायमरी स्कुलान स्कूल्स गांवगिऱ्या वाठारांनी पावचे, ग्रामीण भागांत पावचे. शेतकऱ्यांचो भुरगो, आमच्या बारीक समाजाचे भुरगे, मुख्यमंत्री म्हणटा आपलो सरकार अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकार. आज तूं अंत्योदय जे लोक आहात तांकां तूं काबार करूंक सोदता. सो दीस क्लियरली इंडिकेट्स दॅट this decision of shutting down or merging schools 220 will have serious repercussions. दर्या एक ग्रामीण भागांत दर्या 30-40 भुरगे एका शाळेन सारखे गरीब कुटुंबातले वता. तुम्ही करता मर्ज करता एडेड स्कुला बरोबर, जंय मातशे हाय क्लास सोसायटीचे भुरगे येतात. हाव आर दे गोइंग टू कोप अप? दिस इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ सायकोलॉजिकल थिंग ऑन देअर माइंड ऑफ द स्टुडंट्स. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. सांताक्रूजच्या पंचायत वेंचणुकेंत उमेदवारी दाखल केल्लो आदलो सरपंच मारियान आरावजोन गांवा खातीर व्हिजन डॉक्युमेंट जाहीर केलो. तेतून सांताक्रूज कोयर मुक्त करपाची घोशणाय आसा. पंचायतीची वेबसायट अपडेट करपा बरोबरच गांवांत म्हत्वाचे प्रकल्प हाडटले अशें तांणी जाहीर केलें. आयकात ताका. आयज सांताक्रूज विलेज व्हिजन डॉक्युमेंट्स आमी तुमच्या मुखार दवरता. म्हजो भाव पिटर आरावूज तो वॉर्ड नंबर 8 बसता आनी म्हाजो वॉर्ड नंबर 7 आनी हो म्हाजो फ्रेंड नायक एलएमसीया ते आनी आमचो दुर्गेश बाब. पयले आमचे स्टार्ट म्हणल्यार गार्बेज मॅनेजमेंट. इनिशिएट टू स्ट्रीमलाइन कलेक्शन ऑफ गार्बेज, segregation and disposal of solid waste to make Santa Cruz a zero waste village. Technical and financial assistance जे हाऊसिंग कॉलनी आसा तांकां वेट वेस्ट मॅनेज करपाक तांकां टेक्निकल फायनान्स आमी हेल्प करतले थ्रू वेरियस कॉर्पोरेटेड फायनान्स ओ गव्हर्नमेंट एजन्सीज. इन्स्टॉलेशन ऑफ सीसीटीव्ही कॅमेरा, जोय ब्लॅक स्पॉट जाता चड थिंगासोर सीसीटीव्ही कॅमेरा इन्स्टॉल करून आमी जे गार्बेज उडयता तांकां आमी फायन घालून कॉमेस करतले. ओपन स्पेस डेव्हलपमेंट, सगळे ओपन स्पेसीस आहा त्यो कालाफ्रा आमी इनिशिएट घेतले ते रिक्रिएशन क्लब करपाक, वॉकिंग ट्रॅक आनी गार्डनिंग करपाक आमी आमचे हे चालू दवरतले. Fitness is a must better outdoor. Open air gymnasium will be set up for the benefit of the
फिटनेस इंथुजियास्ट आम्ही थिंगासर ओपन थिंगा एक जिम करून आमच्या सिनियर सिटीजनांक बा एक क्लब कहो करून करतले. प्रोवायडिंग मोर accessibility of moving service online. Panchayat website will be updated regular for providing information on the Panchayat meeting, Gram Sabha, announcement and other development. Ex Rocky Dias, former Executive Director of Sports Authority India, हेच्या आदारान आणि बाब श्रीपाद नाईक युनियन मिनिस्टर हाच्या आदारान हांवें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फंड हाडून हो आयज आमच्या ग्राउंड दिसता तुमकां हे फंड हाडे म्हाज्या तेरोळाचेर हांव सरपंच जाल्लो पळय तेन्ना हे सगळे हांवें केलां म्हाजें काम आनी हेच जे काम केलां तें हांव फुडें व्हरोन आनी म्हजो भाव हे पावटी आमी दोगी फुडें सोदता आनी जे आमी कितें विजन दवरलां तें आमी सगळ्यांच्या आदारान जावं चड करून आमचो MLA बाब रुदोल्फ फेर्नांडीसाच्या आदारान हो डेव्हलपमेंट आमचो गांवचो आमी फुडें व्हरतलो. वास्को दामोदर सप्ताहाची समाप्ती गोपाळकाल्यान जाली. वास्कोच्या 123व्या फामाद दामोदर सप्ताहाक बुधवारा सुरवात जाल्ली. 24 वरांचो अखंड भजनी सप्ताहाचे निमणे पर्व गोपाळकाल्यान जालें. दर्याक श्रीफळ अर्पिल्या उपरांत हो उत्सव सोंपलो. कोविडाची फाटभूंय आशिल्ल्यान सरकारी नेम पाळून वास्कोचो सप्ताह घडोवन हाडलो. बुधवारा सप्ताक आरंभ जाल्लो. आयज गोपाळकाल्यान सप्ताची समाप्ती जाली. नाचत वाजयत दिंडीच्या तालार भक्तगणांनी श्रीफळ दर्याक अर्पण केलें. पळयात ते भक्तिमय खीण. अवतार गोकुळात हा कृष्ण कलमला आठवा अवतार कृष्णासाठी रे साठी गोकुळात साखर वाटी कृष्णासाठी रे साठी गोकुळात साखर हांवच नाल्ल धरता जवळ संपमतीचो जवळ 35 वर्सां दवर जाली. गेल्या 2 वर्सान आमकां ह्या कोरोनाच्या काळा खातीर आमकां कांय समाप्तीचो प्रोग्राम आमकां करपाक मेळनाशिल्लो. ह्या वर्सा भक्तजण अशे उत्साहान जे आयिल्ले आसा जे तांकां सगळ्यांक आतां उमेद जाली कित्याक 2 वर्सां कांय करपाक मेळनाशिल्ली समाप्ती. तसोच आमी हो आतां नाल्ल देवळांतलो नाल्ल हाडलो हो दर्यान सोडून आमी हिची समाप्ती करतात. तेज्या फाटल्यान गोपाळकाला जातलो आनी गोपाळकालाच्या नंतर मागीर आरती देवळान जावन मागीर ही समाप्ती कापां. ना कित्याक आतां इतले लोक आसा तेका देवळान आमी ते हे भितर सरूंक शकना आनी गर्दी खूब जाल्या त्या खातीर त्या देवळाच्या भायरूच आमी गोपाळकाला करतात आनी तशेंच मागीर भितर आरती करून ते दामू बाबा तो काल मोठ्या धडाक्यात सप्ताह जालो आणि आज त्याची समाप्ती असा. काल 12:30 नाच दवरलो आणि आज 12:30 त्याची समाप्ती असा. तो नाच श्रीफळ आम्ही जे पाणयान सोडून ते परत आम्ही गोपाळकाला करीन नाचत येता. हांव देवा कडेन इतलें मागता की गेल्या 25 वर्सां हे भुरगे 20-25 नाचताले ते आतां 250, 300, 400 भुरगे नाचता गोपाळकाल्या. तांकां उमेद आसा. दामोबान तांकां आरोग्य आयुष्य आणि बरी बुद्ध दिवची. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरुमा आली. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड पोगो बिला वेल्यान लोकांची दिकाभूल करता. निज गोंयकारांचे बिल फाटले विधानसभेत आपणे मांडिल्लें अशें रेजिनाल्ड सांगता, पूण हें फट. रेजिनाल्डान असले कसलेंच बिल मांडूंक ना. RGPन रेजिनाल्डाचेर फार पेटयल्यात. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन परत एकदा तांच्या पोगो बिलाच्या मुद्द्याक हात घातला. 8वे विधानसभेत अधिवेशनात 22 जुलयाक पोगो बिलांसारकें गोंयकारां खातीर बिल विधानसभेत ताणें मांडिल्लें असो दावो केल्लो. विरेशान आमदार ह्या नात्यान गोंय विधानसभेच्या सचिवांक पत्र बरोवन पोगो बिला सारकें आनी खंयचेंय बिल मांडलां काय ना हाची म्हायती दिवपाक सांगली. त्या पत्रांत जाप आयल्या की असले कसलेंच बिल विधानसभेत येवंक ना. आर्जीन आरोप केला. रेजिनाल्ड विधानसभेत फट उलयला आनी आपल्या मतदारसंघातल्या स्थलांतरितांक तो वाटोवपाक सोदता. सो आमी 27/7/2022 एक नोट धाडलो असेंब्लीन की
22 जुलय 2022 10 तारखेक तेंच्यांनी सांगलेलें की आपणाक पोगो बिल घातलेलें म्हणून आनी पोगो बिल अनकॉन्स्टिट्युशनल आसल्या कारणान ते खंय ना खंय भायर मारले म्हणून सांगले. सो आमकां तितून 2 रिप्लाय येयल्या. एक पयली रिप्लाय येयल्या ती म्हणजे 7th लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन एकूय पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनल ऑर एनी अदर बिल घालूंक ना म्हणून, एकूय आनी खंयच्या एमएलएन घालूंक ना म्हणून ही पयली रिप्लाय येयल्या. आनी दुसरी रिप्लाय येयल्या जे रेजोल्युशन म्हणून घातलेलें आसा आनी हितून खंय मेन्शन केल्लें ना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल म्हणून जावं पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाचे रायट्स ऑर तितून मेन्शन केल्लें ना कोण पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हणून. इट नॉर्मल रेजोल्युशन टायप घातलेलें आनी ते नॉर्मल डिस्कशन जालें. ज्या सभागृहान एक पवित्र सभागृह आसा आमची गोंयची जी असेंब्ली आसा ती खरें म्हटल्यार पवित्र आसपाक जाय. आयज ती अपवित्र केल्ली आसा आनी खोटीपणाची जी भाशणां आसा ती चालूच आसा. हें प्रूव केलां. अलेक्सो रेजिनाल्ड खूब कितें कितें म्हटलें तेणें असेंब्लीन आमकां खूब कितें कितें म्हटलें. खरें म्हटल्यार तो पॉयंट वचून येयनासलो मात आपूण उठोन तेणें आपणाक भाशणां दिलीं, व्हडलीं व्हडलीं भाशणां दिलीं. मात ही भाशणां आयज प्रूव करता की हो अलेक्सो रेजिनाल्डो लॉरेन्सो एमएलए खोटींगपणा करता म्हणून आनी असेंब्लीन तेणें डायरेक्ट खोटींगपणा केलें हें प्रूव आसा. आनी आमी नीव आसा म्हणून एवरी टायम म्हणटाले नीव आमदार नीव आमदार नीव आमदार. आमकां खूब फावट टॉन्ट्स मारीत आसले. सो हेंकां दाखोवंक सोदता की आमी नीव आसा खरें पण आमी फोटींग ना तुमच्या भशेन. तुमी फोटींगपणा करता आनी लोकांकूय दाखोवन दिता की आपूण सत्य आसा, आमी सारके आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. फुडल्या 5 दिसांक गोंयांत पावस वाडो येता. 5 आनी 6 तारखेक घोग्यांनी पावस पडटलो. तेका नेटाच्या वाऱ्याचो सांगात मेळटलो. देखून IMDन राज्याक येलो अलर्ट दिला. पयलीं दिल्लो येलो अलर्ट आतां 8 ऑगस्टा मेरेन वाडयला. पळयात. IMDच्या अदमासा प्रमाण खवदळिल्लो दर्या आनी नेटाच्या वाऱ्याक लागून 7 तारखे मेरेन गोंय महाराष्ट्र दर्यादेगेर वाठारांतल्या नुस्तेकारांक दर्यांत न वचपाची शिटकावणी दिल्या. नुस्तेमारी करप्यांक हवामानाची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें. 5 आनी 6 वेर चड पावस. 4, 7 आनी 8 वेर येलो अलर्ट. 5 आनी 6 वेर ऑरेंज अलर्ट. 7 ऑगस्टा मेरेन नुस्तेकारांक शिटकावणी. चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.